बीजेपीचे डायल्यूशन आणि परिकार सरकाराची दिशा भरकटिल्ल्यान बीजेपीचे केडराचो आदलो मेंटर सुभाष वेलिंगकारान सक्रीय राजकारणात देंवचो म्हूण फाटलो कांय तेंप उजव्या संघटनांची हवा जाताली। ताणें सक्रीय राजकारणात देंवचो म्हूण गोवा सुरक्षा मंच आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचूय इतलो तेंप मागतालो। वेलिंगकारान ते दिशेन तयारेचे संकेत प्रुडंटाकूय दिल्ले। आतां ही गजाल ऑफिशियल जाल्या। आयतारा ताचे भारत माता की जयाचे बसकेत निमाणे वेलिंगकाराक सक्रीय राजकारणा खातीर मुक्त केलो। समाज हितासाठी काही गजाली करपाक जाय अशें कार्यकर्त्यांचे म्हणणें जेन्ना आयलें त्या वेळाचेर त्या सगळ्यांनी जो कौल दिलो तो शिरोधार्य मानता हांव। आनी हांव रिलीव ताणें म्हाका केला सक्रीय राजकारणांत आयच्या गोवा सुरक्षा मंचाच्या वतीन उतरपाचें अशें हांवें ठरयलें। नाही, तो वेळ आयल्या नंतर विचार करपाचो मुद्दो, तो योग्य वेळ आयल्या नंतर त्या संदर्भात जो निर्णय घेवपाचो तो घेतलो। गोवा सुरक्षा मंचाचो फेस म्हणून आसतले की कॅन्डिडेट आसतले? ना, कॅन्डिडेट आनी फेस हो प्रश्न ना। जेन्ना एखादो मनीस कार्य करता म्हणून तो विचावर ऑथॉरिटी तो काम करता त्या वेळाचेर ताजें सगळें जें कितें आसता गुडवील हें त्या पक्षाच्या फाटल्यान उबें करता। त्यामुळे पक्ष जी कितें जबाबदारी म्हाका दिता त्या सगळ्या पद्दतीन हांव पक्षाच्या फाटल्यान म्हजें सगळें हें जें आसा तें उबें करता। वेलिंगकाराक पूर्ण वेळ राजकारणात लक्ष दिवंक मेळचें म्हूण ताका भारत माता की जयाचे जबाबदारेंतल्यान मुक्त केला। प्रमुख कार्यकर्त्यांनी हांगासर आपापली मतां मांडली, काहींनी वचचें न्हय म्हणूनय मांडलेली आणि काही जाणांनी तिची आवश्यकता आसा अशें वेगळ्या प्रकारची मतां मांडली आनी शेवटी सगळ्यांनी एक मतान ठरयलें की सरान हें राजकारणान येवपाची गरज आसा आनी तांणी तें करचें। आमी तांकां रिलीव करुया आनी म्हणून शेवटी आयच्या बैठकीत आमी निर्णय घेतलो आनी तो निर्णय हांगासर आमी बैठकींतल्यान जाहीर केलो। तशेंच आज तुमच्या समोरूय आमी जाहीर करता भारत माता की जय ह्या संघटनेच्या माननीय संरक्षक पदा वयल्यान आमी सरांक आज मुक्त केल्या आनी राजकीय प्रवासाक तांचे आमी सुयश चिंतिता। वेलिंगकार प्रदेश बीजेपीचो आद्य मार्गदर्शक। ताणें राजकारणात सक्रीय जावप म्हणल्यार प्रदेश बीजेपीचे केडर वेवस्थेक हो मोठो धपको अशें राजकीय निरीक्षक मानतात। सुभाष वेलिंगकर हांच्यांनी आतां एक्टीव पॉलिटिक्सान भाग घेवपाची तयारी केल्या। फाटलीं कितलींशींच वर्सां तांच्यांनी बीजेपी खातीर पड्ड्या फाटसून सुत्रां हालयलीं। ते आतां गोवा सुरक्षा मंचा खातीर काम करतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्री दत्त केळकर।